जसो एक सर्जन हार्ट सर्जरी करपा वता आनी एंजिओग्राफी रिपोर्ट नासतना तसो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हाणें जो बजेट प्रेजेंट केला 2016-2017चो तो एक इकॉनॉमिक सर्वे हातान नासतनाच तो ताणें प्रेजेंट केला. इकॉनॉमिक सर्वे हातांत ना म्हणल्यार एक आर्थीक नियाळ राज्याचो हातांत ना म्हणटकर आपणें कोणा खातीर करप, कितें करप आनी कितली करप हें समजुपाक कुसता. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता हो बजेट पळय आसा इट इज ग्रोपिंग इन द डार्क आनीक म्हणल्यार फायरींग द शॉट्स विदाउट नोईंग द टार्गेट हें अशें जालां. हे बजेटीक येणावळ हाडपाच्यो म्हणल्यार टॅक्स रेवेन्यू एकठांय करपाचो खूब तरतुदी केल्यात. म्हणटकीर येणावळ सरकारा येतली अशें दिसता पूण रोजगार निर्मिती आनीक उदरगत हाजेर कसलोय प्रभाव पडटलो असो दिसना. फक्त सरकाराक दिश्टी पडला की मायनींग इंडस्ट्री सेंट्रल गव्हर्मेंटान मायनींग इंडस्ट्रीक इन्सेंटीव दिला ती एक्सपोर्ट ड्युटी बी एबॉलिश करून आनी राज्य सरकारांनी थोडे इन्सेंटीव दिल्या बजेटान. पूण आनी दुसरी पळय आमची पळय मेन पळय इंडस्ट्री आसा दॅट इज टुरिजम पर्यावरण ताजेर कांय विचार केलो ना. फक्त सरकार म्हणटा की ट्युरिस्ट ट्रॅफिक वाडलां. ट्युरिस्ट ट्रॅफिक वाडलां हें खरें काय फोट तें आमकां खबर ना, तें कळना. कित्याक स्टेक होल्डर तर विचारलो ट्युरिजम जे पळय स्टेक होल्डर आसात ते मागीर हॉटेलियर आसूं नाजाल्यार टूर ऑपरेटर आसूं नाजाल्यार बाकीचे लोक जे स्टेक होल्डर पळय आसात म्हळ्यार टूर ऑपरेटर्स, टॅक्सी ऑपरेटर्स कोण हॅपी नात. आनी ते सदांच सांगता सरकाराक की आमचे खातीर आनी पयशे मोडनाकात पूण आमचेर आनी टॅक्स चड घालनाकात. अशें दिशिल्लें की सरकार खूब रिलीफ दितलो म्हूण टुरिजम इंडस्ट्रीक, पूण कसली रिलीफ हातूंत भितर दिसना. एक सामकी रिग्रेसीव स्टेप सरकारान घेतला. ते कित्याक घेतले म्हणटा म्हाका कळना. एंड दॅट इज गव्हर्मेंटाक भितर सरपाक एंट्री एज पळय आसा. जर तुका एक सरकारी नोकरी जर जाय ती एंट्री एज वाडयल्या पूण हे युगां भितर कोण अशी एंट्री एज वाडोवप म्हणटा विचार करप न्ही, तो रिग्रेसीव स्टेप.